आयज आमी हांगा लामगांव उबे आसा। गेले म्हाका दिसता गेले रातभर जो पावस पडला आणि पावसामुळे बिचोलेन जर पळयलं अख्ख्या बिचोलेन म्हणा नानोडा म्हणा साळ म्हणा बिचोले म्हणा सगळ्यात एक पुराचे वातावरण निर्माण झाले आसा आणि सगळे भयभीत वातावरण आसा। आज जर तुम्ही पळयले आम्ही लामगांव हांगा धांवत येयले कित्याक की ही जी मायनिंग एरिया आसा हो जो गाळ तुम्ही तो मायनिंगाचो डम जे पडल्या पळय अख्खे हांगा मेरेन थंय मेरेन तो जो कॉर्नर आसा त्या कॉर्नराच्यान मायनिंगाचे उदक सोडटा आणि आयज गेली म्हाका दिसता 22 वर्सान गेल्या 22 वर्सान 2021च्या उपरांत ही पहिली परिस्थिती या एका सिजनान पावसाच्या सिजनान 3दा हे उदक भरला आणि आयज बिचोले खऱ्या अर्थान जर बिचोले अख्खी वाटवल्ली आसा ती आयज ह्या लामगांवा खातीर कित्याक ते व्हाळाचे हो जो व्हाळ आसा हो व्हाळाच्या ही जागा सकयल असल्या कारणान हे व्हाळाचे जे उदक आसा हे सगळे भायर येयला आणि हे जर व्हाळाचे हांगा जर ही जागा नसली जाल्यार अख्खे बिचोले आयज डुबतले असले। गेली 3 वर्सां कोणीच हेचेर विचार करूंक ना आणि हे जो मायनिंगेचो गाळ येता मायनिंगेच्या एका लागून सगळे जे व्हाळ आसता आमचे जे व्हाळ फुल्ले वयता आणि गेली 3 वर्सां हेंच्यांनी हे व्हाळ उसपोंक ना हेचेर कोणी लक्ष दिवंक ना। आयज हेचेर लक्ष दिवपाची गरज आहा। आयज सीएमाक उलो मारता की आयज बिचोले अशें जाला कोण वाली ना अशें जाल्ले आसा सध्या। आयज खरें म्हणजे जर गेल्या फावटी हांवें सांगलेले हे मायनिंगेचे अशें धोकादायक हा एमएलएन वचोंक जाय आसले पण एमएलएन सांगले मामलेदाराक आनी कलेक्टराक वचाक हे अत्यंत वायट गजाल आसा। आयज खंय तरी बिचोलेचो जेन्ना हांव डेव्हलपमेंटाचे विशय लोक उलयता कित्याक लोकप्रतिनिधी उलयता तेन्ना हे चिंतूंक जायना की स्वताचो डेव्हलपमेंट कसो जाता हेचेर चडसो भर एमएलएनचो पडलेलो आसा। आयज लोकांचे चिंतपाक जाय लोकांचे हिताचे चिंतपाक जाय। आयज जर तुम्ही परिस्थितीची हे पळयल्या तर म्हाका दिसता तुम्ही विचार करा जर आयज जो राती पावस पडला हो जो कंटिन्यूस पावस जर आसलो जाल्यार आयज बिचोलेन कितें परिस्थिती निर्माण जातली असली ही प्रत्येकान जर इमॅजिन जर आमी केले जाल्यार एक भय दिसता। आणि आता आयज जर पळयले जाल्यार लोकल जो एमएलए आसा हो असेंब्लीन आसा आयज खऱ्या अर्थान असेंब्ली सोडून तेणी हांगा आसपाक जाय आसलो। आयज जेन्ना स्वताचो बर्थडे आसलो तेन्ना असेंब्ली सोडून हो बर्थडे मनयता आणि आयज जेन्ना खऱ्या अर्थान लोकांक गरज आसली खऱ्या अर्थान हेणी स्वताच्या दोळ्यान एमएलएन स्वताच्या दोळ्यान हे दृश्य पळोवंक जाय आसली त्या टायमार हो एमएलए गायब आसा। हेचो अर्थ कितें की आयज खऱ्या अर्थान वायट दिसता सांगपाक की बिचोले कोणच वाली ना। आयज खंय तरी स्वताच्या डेव्हलपमेंटाक प्रत्येक जण जे लोकप्रतिनिधी आसा प्रत्येक जण स्वताचो डेव्हलपमेंट कसो जातलो स्वताचो उदार कसो जातलो हेचेर चड भर दिल्ली वयता हे आमकां आयज पळोवन दिसलेले आसा। आणि हेचेर आयज हांव एमएलएक सोडूनच घालता। आयज हांव सीएमा कडेन मागणी मागता की इमिजिएटली ह्या मायनिंगेचेर हे कित्याक वचना म्हाका हो प्रश्न आहे एमएलए मायनिंगेर तुम्ही कित्याक वचना मायनिंगेर तुम्ही चेकिंग कित्याक करना कित्याक हेचो अर्थ असो आहा की हांकां मायनिंगे कडल्यान कितें तरी मेळटा म्हणून हांकां मायनिंगेचो इश्यू हे घेयना। पूण आयज जर अशी मोठी परिस्थिती आयज घरां हांगा पळया घरां डुबलेली आहा कोणाची घरां पडलेली आसा। आयज हांव सीएमाक हांगाच्यान उलो मारता बिचोलच्यान की बिचोले तुम्ही तरी लक्ष घाला बिचोले तालुको तुमकां लागता तुम्ही साखळी एरिया तुमची तशी बिचोले एरिया तेन्ना आयज तुमच्या कडेन मागता कित्याक एमएलए जर आयज खरें ताका पडलेले एमएलए जाल्यार आयज धांवान तो आयज बिचोले आसतलो पण आतां असेंब्लीन आहा वाडदिसाक वचोंक मेळटा तशें असले एमर्जन्सी जेन्ना लोकप्रतिनिधी म्हणटा तेन्ना लोकांच्या भितर पयलीं आसपाक जाय। असेंब्लीन केन्ना उलो येता पण आयज लोक मेले जाल्यार लोक मेल्या उपरांत असेंब्ली सोंपान येतलो काय हो आयज प्रश्न पडलेलो आसा। तेन्ना आयज प्रत्येकान विचार करपाची गरज आसा आणि सीएमाक परत एकदा मागता डब्ल्यूआरडी मिनिस्टरा कडेन मागता डब्ल्यूआरडी डिपार्टमेंटा कडेन मागता की हेचेर इमिजिएटली पावस गेल्या उपरांत ही बिचोलची जी समस्या हो व्हाळ उसपोन इमिजिएटली हेचेर काम चालू जावपाक जाय आणि ही परिस्थिती परत अशी येवची न्हू हेचेर सगळो सर्वे जावन सगळ्या लोकांक जे लोकल म्युनिसिपालिटी आहा तांकांय घेवन लोकांचे विचार घेवन ही परिस्थिती अशी परत येवची ना हेचेर विचार मिळत जावपाक जाय। आणि सगळ्या लोकांक विनंती करता की पावस आनीकूय पडपाचो आहा तुमच्या भुरग्या बाळांक तुम्ही भायर पडचे न्हू स्वताची काळजी घेवची पाणयान वयचे न्हू पाणयान गाडये घालच्यो न्हू कित्याक खूब कडेन आयज इन्सिडंट जाल्ले आसा तेन्ना स्वताच्या भुरग्यांची स्वताची काळजी सगळ्या लोकांनी घेवची ही सगळ्यांक हांव विनंती करता। देव बरें करूं।